for last 14 years, and lot of holes and lot of it's a very dangerous to drive even for two-wheeler and to try to drive a four-wheeler. I request to authorities, to MLA or who is the concerned person over here, to PWD department, that as early as possible this road should be done, hot mix has to be done, and otherwise it is very dangerous to the life. हॉट मिक्स म्हणून अजून घायना ना आनी हे सायडीन MLA म्हणून आमगे लक्ष दिना हांव मागता MLA कडेन मातशें हे सायडीन मातशें लक्ष दिवपाक आनी हे ट्रक बी वयताय पळय ते आमच्यान आनी हें करूं जायना कंट्रोल ना हिंगा आनी इतले हॉर्न पडे हिंगा पॉटहोल्स सारके आनी भुरग्यां आमी इस्कुला वयताय भुरगीं इस्कुला वयताय आनी हांव नको एक्सिडेंट जावपासून रावता वयता कितें तें Stuck paying heavy taxes, road taxes. This is the what road we are getting. इतले आमी टॅक्स फारीक रोड टॅक्स कोताय आनी हे आमच्या भुरग्यांक चोवपाचें हे आमी एक आमच्या भुरग्यांक मोठें मरण तयार करून दवरलां केन्ना या मरपा जाल्यार हिंगेन मरपाचें हे फोंड इतले डीप आसाय हिंगाच न्हू आख्खे कोलमो रोड बिहायंड सिदारा सावन सगळे रोड अशें आहा कोलमो रोड वोड मोडटो बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डिफरन्सीस we are facing this, local people are facing this, political differences between the local MLA and the local council, whoever, from 20 years this thing is happening. So हे तरी तुमी सारको कोण घेयनाय आनी नाल्यार आमी सगळे लोक मोच्या कटले रस्तो बंद करून पडटलो हांगा लोकल MLA म्हणटा तो दिगंबर कामत केन्ना येवंक ना आनी कोणा खबरूय येवंक ना ओन्ली इलेक्शना टायमार येता म्हणून ते निमती रावपा जायना आतां आमी काल मिटींग घेतले आमी फाल्यां हांगा आज करया म्हणून ते कळ्ळे दिसता आनी PWD कोणा कळ्ळे दिसता सो आतां रब्बर बिबर हाडून रोडार घालपाक लागले हे रोडार रब्बर घातले म्हूण जायना तेजे रोलर गुणोवपा जाय हे बेश्टे घातले म्हणून तूं आतां फाल्यां घालता फाल्यां रोलर हाडटा खंय फाल्यां रोलर हाडूंक शकना कित्याक संडे तेंच्यांनी करपा ना आनी वयले कितें रब्बर घालतना तेंच्यांनी ऑलरेडी रोलर गुणोवपा जाय पावस इतलो मोठो पडटालो की कितेंय घालें जाल्यार तें वता आशिल्लें म्हणजे ताका अर्थच ना आमी सुद्दां ओगी रावले कित्याक रेल्वे तुगेलें तें म्युनिसिपल गार्डना कडेन म्युनिसिपालिटी बिल्डिंगे कडेन कितें कंडिशनां जालें तें पळय नॅशनल हायवेचें काम तें सुद्दां आमकां समजुपाक शकता आनी पावसान तांकां कितलोय जर आमी हें केलें पावसान तूं कांय काम करपाक शकना सो आतां काल तांणी सांगिल्लें सगळें रेडी करून दवरा ड्राय स्पेल पडलो की चालू करपाचें त्या प्रमाणे काल राती तांणी सारकें कंप्लीट एक पर्यंत काम करून सगळें तें लिफ्ट करून हें केलें आज सकाळीं तांणी तुमी आतां वचून पळयल्यार तुमकां कळटलें की जवळ जवळ पुलावेलें काम हें कंप्लीट जाल्लें आसा बाकीचे थोडे पॉटहोल सायडीन सकयल्ल्या सायडीन आनी दुसरे सायडीन आसा ते आज सांजचे पर्यंत काडटले सगळे